हमको एमडी ने बुलाया है इधर, तो एमडी चाहिए हमको. ही दादागिरी झाली हांगासरी. हो कोण बोलला तो सिरियस घेता ना तो पॉइंट दुसरो सेकंडरी झाले. आमका गुंडा कित्याक म्हटल्या पळय ते कळोंक जाय तेणी. हो जितना तेरे पास गुंडा है वो 40 रहने दो, 50 रहने दो, 100 रहने दो, वो गुंडांक को लेके आओ, हम लोग उधर आता है. सो आम्ही हांगासर येयल्ले आहा. एक तुका गुंडा मेळतो ना, सगळे आमचे लोकल येयल्ले आहा, दादले बायलां येयल्ली आसा. गुंडा म्हणून तेणी उतर कित्याक यूज केला पळय, तू आमचे टँकर घेऊ नाका. पण तू गुंडा म्हणून कित्याक आमकां हें केलें तुवें आमकां अडफळीच्या नागेच्या लोकांक तें आमकां कळपाक जाय. ही दादागिरी जाली हांगासरी. हो कोण बोलला तो तेजेर हांव तेजी सारकी हांव कुंडली घेवन येयला तेजेर मागीर उलयता. पयलीं म्हाका तेंचे कडेन उलोवपाक जाय कित्याक तेंच्यांनी बंद केला पळय ते पॉलिटिकल प्रेशर. तो पॉलिटिकल सगळें काडया मरे आतां तेंचे कडसून. आता केन्नाच्यान घेयना तुमचे आता तुम्ही पहिले असतले कितके टँकर हांगासर प्रायव्हेट येता. आमचो पंचायतीचो म्हाजो घरचो प्रायव्हेट हाडूंक हांवें. आता तुम्ही पहिले असतले माझ्या कडेन रिकॉर्डिंग आसा, व्हिडिओज आसा. ते कळोंक जाय तेंचे कडेन प्लांट प्रायव्हेटाक केला वो पंचायतीन केला वो कोणाच्या दिल्लीच्या हेका लॉबिंग केला काय कोणाक केला तो कळोंक जाय न्हू. येस विचार कितें खंय ते ना ना भुतर येना आमी भुतर येना भायर आफय. आमचो टँकरूच घेवन आला आमी भुतर कित्याक घेतले हेंचे हितून. फाल्यां आनी कितें एलिगेशन घालतले हांगा पुलिसूय हाडून दवरल्या. फाल्यां तोडले फोडले बीन कोणाक जाय ते सिवन येता म्हणून सांगलें आमकां हांगासर एमडी जाय. जोपर्यंत एमडी येना आमी हांगासरले हालचे ना. तो राजेश कुमार खन्ना म्हणटा पळय तो मनीस जावं म्हाका हांगासर पळोवपाक जाय. तो कसो दिसता पळय तो जो आमकां गुंडा म्हणटा पळय तो तेजी कॅपॅसिटी कितें आहा पळय ती हांव दाखयता ताका मागीर. आपय तांकां हें अती जालें मरे. ती हुकूमशाही दादागिरी वयता थंयसर. अरे कितें इशू रे हो सेफ्टीक मरे लोकांची घेवपाचो. पॉलिटिक्स खेळटा केन्नाच्यान घेयना तुमचे आता हे आता लास्ट 2 महिने झाले.